on faith, right? Abraham's faith. So what did we learn? Little revision. Brother, yes, little revision. This is like a school now, no? We are learning. Because if we don't study, we don't know how to use the tools of the heaven. Yes or no? Because God has given us everything in His written word. Yes? So once I understand the truths, the mystery, the secrets of the written word, I don't have to get worry anymore in my life. Yes or no? No matter where we go, no matter where we travel, shall we make it Konkani and English half-half, or can we go in English only? English? Mix better? Praise God. Okay. So जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकतेलीं, देवाचे जाणवायेन भरतेलीं, आमकां देवाची हातयार म्हणजे कितें? या बट वॉट आर दोज वेपन्स? हातयार कितें देवाची? ताचें उतर न्हू. द वर्ड ऑफ गॉड इज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरीट. येस और नो? सो जेन्ना आमी स्वॉर्ड म्हणटा एक हातयार आहा न्हू ती, एक तुका तुजी सुरक्षा. जेन्ना आमी झुजाक वयता, कित्याक वयता, आमी कितल्यो वस्तू घेता? तुमी आदले ते रोमन्स पळयलेले कशे ते सोल्जर्स आसताले ते न्हेसोन, ब्रेस्ट प्लेट आसतालो तांकां, तेंचे हेल्मेट आसताले, कितले स्ट्रॉंग आसताले न्हू ते. आसो नासले? ते कितें करी तांकां प्रोटेक्ट करी न्हू. इट वॉज प्रोटेक्टींग देम न्हू. इफ समबडी इज अटॅकिंग देम, कितें तेंचे ते एरोज आसताले पळय आदल्या तेंपार, ते मारताले जावं कितें करी. सो तांकां ते लागोना जावपाक ते सोगले मेटलाचे बा सोगले ते आंगाचें घालताले. ते जड नासलेले तरी पूण ते घालताले. कित्याक? तांचें प्रोटेक्शन न्हू, टू सेव देयर लायव्स. बट आतां आमकां तसलें प्रोटेक्शनाक घालपाची गरज आहा? आमकां कोण एरो घेवन मारूंक येता? ना. पूण आमकां मारूंकूय येता आमच्या मनान, आमच्या चिंतनान. आमकां सैतान खंय एटॅक कोत्ता येवन? आमच्या मनान. काय फुडल्यान येता शिंगां घेवन येता आमकां? आमकां आदीं दिसतालें न्हू सैतान म्हणजे शिंगाचो, दांताचो आनी शेपडेचो. आमकां अशें सांगूंक नासलेलें देंवसार येतलो, शिंगां आसता. आमकां सांगोंक नासलेलें अहें. आमच्या शापायन आमकां तशें सांगलां न्हू, सैतान येता, सैतानाक शिंगां आसता. सो आमी इतलीं वर्सां आमच्या तकलेन कितें पिक्चर दवरला? शिंगां आहा तो सैतान, देंवसार येता. आनी आमी एक कातार म्हणून आमी देंवसाराक काडलो आनी बॉक्सान घातलो म्हणटा ते कातार ना. देंवसाराचें एक्शन कितें करी आमी? शिंगाचें. सो तुमी केलां करूंक ना तें कातार? केलां न्हू. वी टू डू दॅट न्हू. देंवसाराक काडलो आनी बॉक्सान घातलो करीत आसले आमी. आमी तुवें केलां ना? ओके. सो आमी तें करी म्हणजे आमच्या तकलेन इमेज कितें बसलेली? देंवसार म्हणजे शिंगांचो. सो अनलेस एंड अंटील हांव शिंगां पळयना म्हणजे देंवसार ना कहो, म्हणजे येयना नाडू. पूण आमकां सोजमणी येना, देंवसार येता आमच्या चिंतनांनी. चिंतनां कसलीं घेवन येता? देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतनां घेवन येता देंवसार? जे कितें देवाच्या उतराचे आड येता पळय, ती सगलीं चिंतनां सैतानाची. आतां म्हाका डिफरन्स कहो गमतलो? खंयची सैतानाची चिंतनां, खंयची देवाची चिंतनां, खंयचे देवाचे उतरा प्रमाणे, खंयचे सैतानाचे उतरा प्रमाणे कशें गमतलें म्हाका डिफरन्स कहो गमतलो? आतां म्हाका उदक आहा आनी धर तेल आहा. सो तुका डिफरन्स कहो गमता? पोवन गमता म्हणजे तेका डिफरंट आकार आहा. उदक तुका ट्रान्सपरंट कशें आसतलें, तेलाक तुका एक येलोइश जावं हो तुका कळटा. कित्याक गमता आमकां? कित्याक आमी उदकूय उजार केलां, आमी तेलूय उजार केलां. आतां उजारूच तर करूंक ना आनी एके बॉटलीन कोकोनट ऑयल दवरलें सारकें ट्रान्सपरंट आनी उदक दवरलें आनी केन्ना उजारूच करूंक ना, आमकां गमतलें? दिसता सेम न्हू. पूण आमकां कित्याक गमता? कित्याक आमकां तेजी वळख आहा. तेच भाशेन आमकां देवाचें जाणवाय आहा आनी संवसारी जाणवाय आहा. संवसारी जाणवाय काल आमी शिकतालीं, जें कितें देवाचें जाणवाय प्रमाणे ना पळय तें सगळें आमी नाकारूंक जाय. वय आमी नाकारूंक जाय. पूण कितें? सगल्योच संवसारी जाणवाय वायट न्हू. संवसारान जियेतलो संवसाराची जाणवाय आसपाक जाय. सारकें? संवसाराची कांयच जाणवाय ना तर आमकां कोणें खंय पिशार काडटलो न्हू, आमकां फसयतलो जाणवाय ना जाल्यार. पूण संवसारी जाणवायेन आमच्या मोतीक कब्जो करून दवरपाक आमी अलाव करूंक जायना.
समजता संवसारी जाणवाय आमकां गरजेची ह्या संवसारान जिवपाक, पूण तेच भाशेन आमकां देवाचे जाणवायेची भोव गरज आमचेर जेन्ना अदृश्ट येता तेन्नाच अहें न्हू, पूण आमकां देवाच्या आसण्यान रावपाक, देवाच्या मोगान रावपाक. कित्याक आमकां कोणें रचल्या? त्या देवान. जेजून आमकां पातकांतली सोडयल्या वय. आतां देवान आमचेर इतलें बरेंपण केलां, इतलें आमकां फावो ना तितलें आमकां देवान फावो केलां, जाल्यार आमी ते देवाक उपकारी आसची न्हू दीस आनी रात. हां, ताज्या उतरा खाला, ताज्या आसण्या खाला आमी रावपाची न्हू. खरें म्हणशी जाल्यार न्हू, जेन्ना म्हाका सोजमणी येता की जेजून म्हाका कितें केलां, जेजून म्हाका कशें आपलें जिवाचें बलिदान दिलां, रोगताचो शिवर वारयलो ताणें, इतलें ताणें केलां, जाल्यार दीस आनी रात हांवें तें जेजूक कितें म्हणटात, म्हणजे जेजू बगर म्हाका आनीक दुसरी चिंतनाच आसपाक जायना. जाता कोणें तरी इतलें त्याग दिला. एक देवाचो पूत येयलो आनी जिवीत त्याग दिले, जाल्यार जेजू बगर म्हाका आनीक दुसरी चिंतना येवंक जाता? जायना. पूण तेच्या बदलाक आमकां कितली चिंतना सोतायता जिवितान? जायती सोतायना. मातशें कितें जालें, आवय कितें करया आतां, दर आमी जेवण रांदता, म्हाका जातालें दर नुस्तें भाजलां कितल्या जाणांनी? सिंपल एग्जाम्पल घेवया, कितल्या जाणांनी नुस्तें भाजलां? सगल्यांनी भाजलां. सो आतां हांव कितें पळय एग्जाम्पल दितलें, सिस्टर तें भाजूंक जाय, भाजलां न्हू. सो आतां एग्जाम्पल दितलें न्हू, कोणें भाजलां पळय तांकां सोजमतलें. तुमी म्हणटा आसतलीं देवाचें उतर शिकता काय आमी रांदूंक शिकता हिंगा? ब्रदर, यू अंडरस्टँड नो? डीड यू फ्रायड फीश? यू फ्रायड नो? यू डेली यू कूक? प्रेज गॉड. सो यू वील अंडरस्टँड वॉट आय एम ट्रायंग टू से. आतां नुस्तें आमी भाजता, ओके, घडबडेन आहा, ती कायल दवरता न्हू नुस्त्याची, बरी तापोवंक ना, आनी नुस्तें आमी घातलें, इमॅजिन केलें, नुस्तें कायलीन उडयलें, आनी आतां पोत्तूंक जाय, नुस्तें पोत्तो ना, सगलें दसलें. आतां कितें जाता तुमकां? कितें तुजें फिलींग आसतलें? इरिटेशन न्हू, आवय तो आमी कितें कितें कायलाटो घेता आनी आतां पोत्तूंक सोदता, पळय जाल्यार सगलें नुस्त्याची कात पिसोडली, सगलें मांस भायर सरलें. राग चोडना? इरिटेशन न्हू, नॉट एंगर बट कायंड ऑफ अ इरिटेशन न्हू. आयज सायबा कितें जालें, नुस्तें पिड्यार आनी आनीक ना, नुस्तें आनीक ना, दोनूच आहा आनी तें आतां तुवें दोनी सोडलें आनी दोनी मॅस जाता. आतां तें मॅस जाता अहें कोन्नात आमी एक्शनाक, आतां कितें करया, सारकें ट्राय कोत्ता तें होरपून काडूंक, आनी कशे भशेन काडलें आनी पोत्तिलें. पळय जाल्यार आतां दुसरेय सायडीन तहेंच जालें, केन्ना अहेंच सोडून मागीर नाकात नुस्तें करूंक ना, जायना अहें. म्हाका जाला जायते पाटी. सो एक नुस्तें पासून जे हावपाची वस्त पासून आमचो टेम्परेचर चडयता, समजता? हां. सो सादें नुस्तें, आय रिमेंबर वन ऑफ माय फ्रेंड, नुस्त्याक लागून म्हाका तेजो उगडास येयलो, जायतीं वर्सां जालीं, ताणें म्हाका खूब पयलें सांगलेलें. सो एक पाटी कितें जालें, हेंच नुस्तें भाजतालें, नुस्तें भाजता भाजता नुस्तेंच पोत्तो ना, ताणें कितें करचें, राग चडलो, नुस्तें पोत्तो ना, कायलें सकट नुस्तें सकट सोमतें भायर. कॅन यू इमॅजिन? सो हांव हें एग्जाम्पल कित्याक दिता, म्हाका न्हू सदां तेजो उगडास येता केन्नाय, वेनेवर आय गो टू फ्राय द फीश नो एंड थिंग्स लायक दीस हॅपन नो, आय रिमेंबर हर यू नो, बिकॉज दॅट कायंड ऑफ एंगर शी इज टू हॅव. आतां कितें जाता, नुस्तें पोत्तो ना म्हणून तो राग येता, वो तो राग आमच्या भितर ऑलरेडी आहा म्हणून तो भायर सरता नुस्त्याच्या निमतान, आहा म्हणून भायर सरना सारकें. आतां आमी इतली पातकी जावन जेजू आमचो मोग कोत्ता, सारकें, आजुनूय मोग कोत्ता. कित्याक मोग करिनासलेलो जाल्यार आयज आमी एकठांय जावपाची ना. म्हाका तर दिसलेलें देव म्हाजो मोग करिना जाल्यार म्हाज्यान सदां काल हिंगासर आहा ती म्हाज्यो गोची सगळें सोडून हिंगा येवपाक म्हाका पॉसिबल जातालें. सपोज हांव तेजो मोग सोजमोकूच नासलेलें जाल्यार. आं, आयज जेजून आपणाचो प्राण त्याग केलो जाल्यार आमकां इल्ल्योश्यो संवसारी वस्तू त्याग करपाक व्हडलेशें कितें आहा? आहा. आयज पळय जायत्या जाणांक कळीत जाल्यार खबर आहा म्हणून, पूण तांचे कमिटमेंट्स आहा, करेक्ट, बट नाव दे वॉन्ट टू कम, बट बिकॉज ऑफ द अदर कमिटमेंट्स दे कूड नॉट कम. सम आय बिलीव बाय फेथ स्टील ऑन द वे, दे ऑलरेडी कमींग ऑन द वे. भावार्थान आमी सोत मानता, पूण कितें पळय कितें आसता आमच्या जिवितान फुडाराक आमकांय केन्नाय हो सिट्युएशन येतलो. एक तर तुका एक आतां आयज कशी तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या, देवान तुमकां दारां उक्ती केली तुमच्या गांवांत, सगलीं हिंगाच सरलीं, सगलीं नावेलीची,
तूं चड पयसान येयल्या how many minutes for you to come? Kilometers I don't understand. Just tell me hours, like 45 minutes. Half an hour. Margaon side only, no? Okay. So Ponda is too far for you? It's too far, okay. Ponda आमचे residential हा. So तुका खबर हा Ponda आमचे residential जाता. But because it is far, you cannot come. ये मातशें तुका बोगलेक जालें, तूं पावलें. सारकें? So देवान आयज आमकां तुमच्या गांवांनी दारां उक्तीं केल्या. आमी कितलीं खुशाल बरीं जावंक जाय आसलेलीं सांग. आमी आतां नॉर्थाक सान कांदोळी सान ते सायडीक सान आमकां सदांचें जालां आतां आमकां तें व्हडलें दिसत ना कित्याक आमचो मेन फोकस खंय आहा टायमार पावोंक जाय. पीपल शूड नॉट वेट फॉर अस, वी हॅव टू बी ऑन टायम. सो आमचें आतां कितें मायंड आहा दुसरो रावंक उपना, टायमार कॉमेस जावंक जाय. सो आमचें कितें जाता वेन यू आर फिल्ड वीथ दॅट पावर ऑफ गॉड न्हू, जेन्ना तुका तो रूच लागली देवाच्या मोगाची न्हू, तुजो डिझायरूच चेंज जाता. समजता तुजो डिझायर चेंज जाता. येस ब्रदर. वेर फ्रॉम वे स्कूल you'll be going 11. Yeah, you go and then you'll be coming back, no? Yes brother, yes. Praise God that you came and I saw you early in the morning. So see, he has a commitments, but still he made a point. He dropped the children, you dropped the children, and he came back. And now he will go to pick them up, drop them home, and he's going to come back. Praise God. That's how. Now he got the taste of that love of God. And now he wants to know more and more. So that one day when he got the word of God, he will go and preach to others. ते भाशेन देवान आमकां जायते जाणांक आमकां एक्चुली सगल्यांक इचल्या, पूण जायतीं जाणां जीं ताजो मोग सोजमोल्या, अणभवला, एक्सपिरियन्स केला, तीं देवाक जियेता. कशे भाशेन आपूण हें फुडें व्हरोंक, कशे भाशेन हांव देवाचें उतर जें म्हाका मेवलां दुसऱ्याक वी आर यू नो फायंडींग दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. केन्ना चान्स पडटलो तो उक्तें करून जेजूची खबर सांगपाक. सो आमी प्रेशराचेर उलयताले न्हू. आमचो प्रेशर नुस्तें भाजताना पासून आमकां प्रेशर आमचो चोडोंक जाता. आतां आमचो प्रेशर चोडटा तो नुस्त्याक लागोन ना, प्रेशर चोडटा कित्याक भितर तें हा. समजता भितर तें हा. तेका लागोन आमी जेन्ना देवाचे उतरान रिगोन रावतलीं, सोजमणी घेतलीं दीस आनी रात, अकॉर्डिंग टू जॉशुआ चॅप्टर 1:8, डे एंड नायट मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. जेन्ना हांव हो प्रोसेस म्हाज्या जिवितान सुरू करतलें, भितर कितें बरोन आसतलें देवाचें उतर, देवाचो मोग. मागीर तें नुस्तें पडतो या ना पडतो, हांव म्हणटलें कितें नुस्तें पडतो ना, नो प्रॉब्लम. म्हाज्यान खावंक जायना, म्हज्यान सुण्यांक घालूंक जाता, ती तरी खातली. माजरांक घालूं येता, ती खातली. हांव कितें पिकल लावन जेयता, ओ मे बी पापड लावन जेयता. पूण राग भायर सरतलो ना, कित्याक राग नाच भितर. समजता आमी कितें म्हणटा तो कोण येयलो कितें सांगपाक म्हणून म्हाका राग चडलो. हांवें कांयच करूंक ना, ती शेजाऱ्यां कितें म्हणपाक येयली म्हणून राग चडलो. उदाहरण घेवया. आतां तुमची शेजाऱ्यां आहा, तुमकां शेजाऱ्यां आहा, तुमची घरां आसतलीं, तुमच्या घरांक कंपाउंड्स आहा आसतले, कंपाउंडांक गेट आहा आसतली, मदें रस्तो आसतलो, नॉर्मल आसतलो नाल्यार मातयेचो आसतलो. तुमच्या ऑपोजीट घरां आहा गेटी फुडल्यान, वा तुमच्या कंपाउंडा सायडीक दुसरीं घरां आसतलीं. बरेपण आहा सगल्यांच्या शेजाऱ्यां कडेन. कसलो क्वेश्चन विचारलो न्हू. शेजाऱ्यां कडेन बरेपण आसता, बाबार्थन स्वतमान या आसता. कितें करया आमी शेजाऱ्याचो मोग करूंक जाय. आतां तुमी कांयच करूंक ना, ओके. आनी आतां तुमी रेतीर जावन, उदाहरण घेवया आमी एग्जाम्पल, ओके. आतां रेतीर जावन तुमी तुमच्या घरा पाटी वेतात, आनी घरा पाटीक गेल्या उपरांत तुमच्या घरान लेफ्टान पळय कोण रावता ती तुका म्हणटा हिंगा ये गो. तूं आतां घरान भितर सोरोंकूच ना, हिंगा ये गो कितें सांगता. कितें जालें म्हणटली तूं. आगो कितें सांगो तुका, तूं सकाळीं गेलें न्हू, ती त्या वद्दान रायटान आहा पळय ती येयलो आमगेर. कित्याक गो कितें सांगताली. आगो तुज्यो कितें होबरो सांगताली, तुवें एशें केलां ती एक तेशें केलां. तूं म्हणटा हांवें कांय करूंक ना, जाल्यार ती सांगता मुगो तुज्यो होबरो. आतां गेल्याय पळय तूं येवच्या पयलें जेवणाक पासून आमगेर आहलोली, घरा वसोंक ना. आनी कितें होबरो सांगल्यो A to Z, कितें होबरो, आनी तितूंतली एक पासून तुजी गोबर ती सोत न्हू. आतां तुका कितें जाता, राग येतलो.
दूख जातलें. चल राग पासून आतां शिकलें कितें, राग येवप ना. आतां तुमी घरा तर राग नाका, पूण हर्ट फिलींग आसतलें. बट दॅट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? नो. आमकां जेजू कितें शिकयता? बोगसोणें. 70 पावटी 7. 70 टायम्स 7. आतां आमकां ऑप्शन आहा दुकान बरोंक, रागान बरोंक, ओ ते शेजानीक बोगसोणें दिवपाक. आतां बोगसोणें दितलें जाल्यार कशे भाशेन दिवचें पडलें? पयले सुवातेर ह्या शेजानीक सांगोंक जाय कितेंय म्हणोंक, जेजून म्हजो मोग केला तेच भाशेन हांवूय तियेचो मोग करता. म्हणजे तूं आतां कितें करता? त्याय शेजानीक शिकयता हांव कितें शिकोन येयलां देवाचें उतर पळय तें. समजता? पूण आमचे फ्यूज टाक 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 तुटोना. जाता आमकां, दुखवलेली आहा आमी. आनी हें सगळें कित्याक जाता? कित्याक आमच्या मनान आमकां काळजान आजून देवाची सोजमणी ना. पूण आमचो देव सदांच बोगशिता, मोग करता पळय तसलो. तेका लागून जेन्ना पेद्रू म्हणटा आमी कितले पावटी बोगसूचे, सोमया कितले पावटी म्हूण आमी बोगसूचे? 7 पावटी? कितले पावटी? जेजू म्हणटा 70 टायम्स 7. म्हणजे थांबून आसतना बोगशीत रावचें. इतलें आमी बोगसोणें दिवंक जाय. समजता? तेका लागून आमकां देवाचें उतर शिकपाची भोव गरज. नाजाल्यार गोठाय आमकां कित्यान मेवता? पावर कित्यान आहा? काल आमी शिकल्या न्हू, गॉड्स वर्ड इज लिवींग एक्टीव. येस, फूल ऑफ पावर. आतां देवाच्या उतरा पोरमोणें तर हांव बोगसूंक तयार आहा. आनी सोजमणी कितें? देवान म्हाका बोगशिलां, हांवूय तेच भाशेन बोगशिता. आतां म्हाका तर गमोकूच ना देवान म्हाका बोगशिलां आनी हांव चिंत्ता हांवें पातक केलां, म्हाजेशीन कितें वायट घडलां, हांवें काल बरीं वायट उतरां उलयल्यां तांकां, आतां कितें करूं? देव बोगशितलो काय म्हाका? देवान म्हाका माफ केलें काय? कशें गमतलें? पवित्र पुस्तकान बरयलां, देवान जेजून आमकां, बापान आमकां आमच्या आदल्याय पातकांचेर, प्रेझंट पातकांचेर, गॉड हॅज फॉरगिवन अस फ्रॉम अ पास्ट, प्रेझंट एंड फ्युचर सीन. Now, because He has forgiven us of our future sins also, that doesn't mean that I will go on committing sin. No, I cannot do that. If God has forgiven me even of my future sin, it means I have to be faithful to God. हांवें देवाक विस्वाशी रावोंक जाय ताज्या उतरान. जायते फावटी आमकां रॉंग सोजमणी येता. देवान आमकां बक्षिल्ल्या न्हू, जेजून आमकां सगळें दिलां न्हू, इट्स ओके, मातशें केल्यार कांय प्रॉब्लम ना. ना, द वेजीस ऑफ सीन इज डेथ. समजता? सो आतां जेन्ना तूं शेजानीक म्हणटाय कांय नजो तिणें नोकोजान केलां, पूण हांव तिका बोगशिता. आनी जेन्ना तूं म्हणटाय हांव तिका बोगशिता आनी काळजा मनानसून तिजो मोग करता, आनी कित्याक लागून करता? कित्याक जेजून म्हजो मोग केला, जेजून म्हाकाय बोगशिला, सो हांवूय तिका बोगशिता. जेन्ना ही बायल तें आयकतली, ही तुजी शेजान लेफ्टाक आहा ती आयकतली, तेन्ना तिच्या काळजान कितें जाता? देवाचो मोग उत्पन्न जाता. आनी कोण तो जेजू? म्हाकाय जाय. तिवूय तुका म्हणटलें आगो तूं खंय वचोन हें शिंगता? हांव हिंगासो थिंगा, तूं खंय वयता तें सांगता, फाल्यां हांवूय येता. आमी कितें करता? जेजूक दुसऱ्यांकूय शिकयता. आतां त्या टायमार तर हांव रागार जाता, अहें कहें म्हणलें तिणें, विचारपाक वयता तिका, मागीर फालां मारता तिका, पॉयंट मारून उलयता. केन्ना आमकां ती सोयी आमी उलयना पॉयंट मारून? पॉयंट मारून? हॉनेस्टी जाय आतां सारकी. आमी केन्नाय आतां कोणाक डायरेक्ट उलोवंक शकना. आमी ही घुणान पॉयंट मारून सारकें टॉंट मारिनान. आमकां आहा न्हू तें टॉंट मारप, म्हणजे कोण त्या मनशाक सारकें मारता न्हू. यू व्हेरी हॉनेस्ट. यस. आमकां जायना कामाच्या सुवातेर जावं आमच्या घरान पासून आमकां कोणा कडेन डायरेक्ट सांगपाक जायना. आमी कितें करता? फालांनी उलयतात. फालांनी उलयता म्हणजे खंय तरी राग आहा त्या मनशाचो, मातशें दूख आहा त्या मनशाचें. वय आहा, म्हणून ती फालां येता. बट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड दॅट इज ऑल्सो नॉट अलायनिंग. इट्स अगेन्स्ट द वर्ड. इफ आय एम ऑपरेटींग इन लव, 100% आय एम ऑपरेटींग इन लव. जेजून केन्ना कोणा आतां आमी म्हणटा वी हॅव टू इमिटेट क्रायस्ट. जेजूक आमी, देवाक आमी इमिटेट करूंक जाय. आतां आमची ल्हान भुरगीं खंय राव तें बायलेचें काबार करुया. सो आमी कितें म्हणटलीं, जेन्ना आमी ते शेजानीक सांगतली न्हू हांव बोगशिता आनी हांव म्हज्या काळजा मनानसान हांव तिजो मोग करता, कित्याक जेजून म्हजो मोग केला. हांव इतलें वायट जावन तर जेजू म्हजो इतलो मोग करता, जाल्यार सेम मोग हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय न्हू. आतां हिजें मन बदलतलें. तुमी दोगांय एकठांय जातलीं, दोगांय वयतलीं. ही तिसरी आहा ती कितें म्हणटली? काल हांव वचोन इतलें सांगलां खबरो, ही दोगांय खंय गेलीं? जावचें ना? दोगांय नाच जालीं. खंय गेलें काय? मागीर ती रावता येयसर.
मागीर तुमी सांजेर येतली आनी ती जातली तुमकां खंय गेलेली गो आमी गेलेली अमके कडेन देवाचें उतर परगट जाता तें उतर शिकोंक गेलेली आनी मागीर तूं ताका राग दाखयना आनी दोगांय जाणां तुमी लेफ्टाची आनी तूं बरे भशेन उलयता रायटान आहा ती कडेन फाल्यां मागीर तुमी तिगांय जाणां एकठांय जावन हिंगासर पावली नान हिंगा म्हणचे खंय शिकोंक वयता थिंगासर सो एका मोगान एका बॉक्सोंडान कितलें जालें ना पूण आयज जे भशेन आमी शिकता जे भशेन आमी सोजमोता केन्ना आमी नियाळ केला हेजो ना जेन्ना आमचो फोकस जेन्ना आमचेर आसता पळय जेन्ना आमचो फोकस आमचेर आसता म्हणजे कितें कोणें कितें म्हणलें म्हाका दूख जालें कोणें कितें केलें म्हाका दूख जालें म्हणजे म्हजो फोकस खूंय आहा म्हजेर आहा उतरा पोरमोणे आमी काल कितें शिकल्या आय एम इन क्रायस्ट हांव जेजू भितर जियेता आतां हांव तर जेजू भितर जियेता जाल्यार तो जेजू न्हू म्हज्या भितर आहा तो आतां सपोज आतां हांव खंय खंय वयता थिंगा हांव सोत मानता क्रायस्ट इज इन मी सारकें क्रायस्ट इज इन मी सो वेर एवर आय गो आय कॅरी द प्रेजन्स ऑफ गॉड येस or no and wherever I go when I carry the presence of God every mountain shall melt like wax in the presence of God अंडरस्टँडिंग सो खंयसरूय हांव वयता देवाचें प्रेजन्स म्हणजे कितें म्हणटात हाजीरपण न्हू देवाचें हाजीरपण हांव घेवन वयता समजता आतां आमी ज्या जाग्यार वयता आमचो फोन घेवन वचनात आमचो फोन कितें ना तें ना पूण फोन आसता पळय आतांच्या टायमान पयशे पासून ना जाल्यार जाता पूण फोन जाय कित्याक जीपे आहा न्हू म्हणना आमी आदी कितें जातालें पयशे सोदूंक पयलें वयतालीं घरान कित्याक झट करून कितें गरज पडलें उदक तरी घेवपाक 10 रुपया जाय हातीन न्हू एक 10 रुपयाची बाटली तरी घेवंक पयशे जाय हातीन सो आमकां कितें दिसतालें 10 रुपया तरी जाय वील मेक शुअर दॅट समवे वी हॅव टू कॅरी दॅट 10 रुपीज इन अ हँड आतां कितें जालां गरज ना जीपे आहा न्हू फोन पयलो वयता थिंगा आमच्या हातीन फोन सिस्टर तुका कडेन ना फोन हा सी सगळ्यां कडेन फोन पयलो आतां आमी खंय फिजिकली फोन घेवन पयलो वयता स्पिरिच्युअली इफ वी डोंट हॅव द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड वी डोंट नो वॉट वी कॅरी अंडरस्टँड बट वन्स यू नो द वर्ड ऑफ गॉड जेन्ना तुका उतराची सोजमणी येतली तेन्ना तुका गमता तूं कितें घेवन भायर सरता पळय तें ओके वील गो टू अ वर्स 1 Corinthians 3:16 डू यू हॅव युअर बायबल्स विथ यू मोबायलाचेर आहा तुमच्या फोनाचेर आहा जाल्यार ओपन करा uh, 1 Corinthians 3:16 I'll read. Know you not that you are the temple of God? कितें म्हणटा सा पावलू तुमकां खबर ना समजता नो यू नॉट that you are the temple of God. You are the temple of God. तूं जावन आसाय देवाचें मंदीर. तूं जावन आसा देवाचें मंदीर म्हणजे आतां एक मंदीर आसता तेन्ना त्या मंदिरान देव वस्ती करता न्हू. विल सी द नेक्स्ट वर्स. नो यू नॉट दॅट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड अँड दॅट द स्पिरीट ऑफ गॉड ड्वेल इन यू. तुमकां खबर ना कितें म्हणटा सांपावलू तुमकां खबर ना तुमी देवाचें मंदीर आनी तुमच्या भितर पवित्र आत्मा वस्ती करता. समजता म्हणजे कितें आतां तुज्या भितर कोण आहा कन्फर्म म्हजी उतरां 1 Corinthians 3:16 रायट डावन द स्क्रिप्चर. बूक आनी पेन कोणाक जाय सगल्यांनी हाडला बूक पेन सिस्टर तुका बूक पेन टू रायट द स्क्रिप्चर. वी हॅव बूक एंड पेन इफ यू वॉन्ट. तूं घरा वचोन मागीर इसोत्तेली न्हू मागीर तुका नाका उत्तेलें सगलें दिव मागीर दिता न्हू कांय ना चार्जीस देवान आमकां फ्री दिला सगळें फ्री दिवपाचें. सिस्टर कॅन यू गिव इट दीस टू हर स्क्रिप्चर बरोवया मागीर तुका घरा वचोन मागीर हें करूंक मेळटलें. प्रेज गॉड. येस येस
हें कित्याक लागून आमी दिता आतां फाल्यां आसचें ना नेक्स्ट वीक न्हू सो फॉर दॅट नेक्स्ट वीक तुमकां रिविजनाक मागीर तुमकां गमोंक जाय न्हू कितें शिकलां कितें ना आमी कितें केलां मागीर उगडास सुचना खंयचो स्क्रिप्चर सांगलेलो अरे कोणाक हो तकली होजिता न्हू आमी कोणाक फोन मारया कितें सांगलेलें वा कोरिंतेन म्हटलेलें कितें तें नको जायना मागीर आमकां आतां बूक आसलें इमिडिएटली यू कॅन ओपन द बूक एंड सी नो एंड गो टू युअर बायबल एंड रीड इट स्टडी ऑन इट येस ओ नो ओके आतां 1 Corinthians 3:16 कितें म्हणटा नो यू नॉट दॅट यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द स्पिरीट ऑफ गॉड ड्वेल्स इन यू म्हणजे कितें तुमकां खबर ना तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी तुमचे भितर पवित्र आत्मा वस्ती करता आतां हें उतर एक पाटी बरयलां की डन कितें चेंज जातलें बायबलान ना सो आतां पवित्र पुस्तक तर आमकां म्हणटा तुज्या भितर पवित्र आत्मा वस्ती करता आनी आमकां ती खबर ना पूण खबर ना म्हणून तो वस्ती करिना करताच बिकॉज वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड येस ओ नो आतां ओन्ली द डिफरन्स कितें आहा म्हाका म्हायती ना म्हाका ती नॉलेज ना पवित्र आत्मा आमच्या भितर ना हांव पयलीं नको आहलेलें पवित्र आत्मा आमच्या भितर हांव समजलेलें जेन्ना बरें करता तेन्ना देव आहा जेन्ना हांवें पातक केलें तेन्ना देव भायर सरोन वेता पुस्तकाचेर तशें बरयलेलें ना पुस्तकार बरयलां तुजी कूड जावन आसा देवाचें मंदीर आनी तुज्या भितर पवित्र आत्मा वस्ती करता आतां जेन्ना म्हाका ही सोजमणी येता हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव जियेतां सारकें पूण जेन्ना हांवें कितें मातशें वायट घडलें कितें पातक घडलें म्हणजे पळयत आत्मा भायर सरोन वयता काय कशें आसतलें कितें आसतलो सिस्टम कितें आहा काय सिस्टम देवाचो आमी पातक करिना जायना फिटू न्हू जाता न्हू आमकां तेन्ना कितें पळयत आत्मा भायर सरोन गेलो काय हां भितर आसतलो पूण कितें करता आसतलो उगी बसता आसतलो कोनशाक एका ही आतां सद्याक पातक वायट करपाक वायट उतरां उलयतात झगडटात रागार जातात हांव एका कोनशाक वचोन बसतां अहो म्हणटा आसतलो काय आमी ताका दुखयता जेन्ना आमी चुकता कितें आमच्या कडेन कितें घडटा पळय आमी ताका दुखयता पूण तो आमकां सांडून केन्नाच वचना तो थिंगात आसता येस्टरडे वी लर्न्ड इन जेनेसीस रायट इन द सेकेंड वर्स देर वॉज डार्कनेस देर वॉज वर्ल्ड द अर्थ वॉज वॉइड फॉर्मलेस एवरीथींग वॉज देर बट वॉज देर अ होली स्पिरीट देर येस इवन इन दॅट बॅड सिट्युएशन पवित्र आत्मा आसाच पूण फकत आमी ताका उलो मारूंक जाय आमी ताचे कडेन संबंद दवरूंक जाय आमी ताचे कडेन उलोवंक जाय आमकां देवान पवित्र आत्मा दिला एक सांगाती शाराती म्हणजे कोण आमकां म्हणलां न्हू हेल्पर न्हू एक शाराती एक हेल्पर आतां एक आमकां हेल्पर आसता आमच्या तुमच्या घरांनी कोण तरी आहा तुमकां हेल्पाक तुमी दवरला कोण मेड्स बा कोण आहा कोणागेर आहा केन्नाय दवरला आसता केन्ना टिवीनी पळयला सिस्टम आतां कोणी एक हेल्पर एक सर्वंट दवरता आतां ताका दवरल्या उपरांत काम दिना तो आपलें आपूण करता कितें जाय तें वचोन आपणाक जाय तें रांदतलो जाय तें करतलो तशें कितें आहा काय ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिता ओनर हां तेजो कोण पळय धोनी आहा धोनी ताका इन्स्ट्रक्शन दिता वो दिना आयज तुवें अमकें करूंक जाय तूं तें कर तूं हें कर तूं तें हाड काय तो आपुणूच करता आपणाक जाय तें तेजी मनमर्जी चलयता तो त्या घरान त्या धोनयांगेर ना एक शाराती तो घरान दवरला तेणेन आपणाच्या आदाराक आपणाक जाय तें करपाक तेच भाशेन देवान आमकां हो शाराती दिला आमच्या आदाराक पूण कितें संवसारी वस्तूंक लागोन न्हू ह्या वस्तूंक लागोन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक देवाच्या उतराची सोजमणी घेवपाक जेन्ना देवाच्या उतरान आमी सोजमणी घेतली बाकीचें सगलें पळय आमकां कितें गरज आहा पळय वील बी एडीड ऑन टू अस वी डोंट हॅव टू वरी ऑन दॅट We only have to keep our focus on our Lord Jesus Christ and we have to take the help of the Holy Spirit to grow spiritually. Understanding? ताका लागून तो म्हणटा तुमकां एक शाराती धाडटलो आनी तो तुमकां he will help you, he will comfort you, he will strengthen you. तो सगळे तो तुमकां करतलो तुमच्या अस्तंगी तुमचे कडेन कांयच करपाक जावचें ना आतां आमच्या अस्तंगी तर सगळे आमचे कडेन जाताले आमकां शारातीची कित्याक गरज
गरज ना न्हू आमकां हेल्पराची. जाय आमकां हेल्पर? आमचे कडेन सगळें जाता करूंक जाल्यार आमकां हेल्पराची गरज आहा? ना न्हू. पूण देव जाणा, जेजू जाणा, सांगाती नासतना, शाराती नासतना आमच्यान पावल मारूंक जावपाक ना. ताका लागून जेजू म्हणटा तुमच्या फायद्याक, फॉर युअर एडवांटेज आय हॅव टू गो टू द फादर सो दॅट आय कॅन सेंड यू अ होली स्पिरीट. समजता? आनी आयज आमकां देवाच्या उतर पासून तुमकां एक एकल्या घडीक तुमकां अणभव आसत, अणभव नासत, पूण सोत माना आयज तुमी जें उतर पळय सोजमता न्हू, दॅट इज बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. विदाउट हीज पावर, विदाउट हीज स्ट्रेंथ वी कॅनॉट अंडरस्टँड एनीथींग. पवित्र पुस्तक बरयलां पासून तर मनशा उदेशी, बट बाय द रेवलेशन ऑफ द होली स्पिरीट. समजता? ताका लागून आमी जेन्ना देवाच्या उतर शिंकता सुरू आमची परिस्थिती कितें आसतली, काल आमी जे शिकल्या भाशेन परिस्थिती कशी आसतली, पूण त्या परिस्थितीन तर हांव देवाच्या उतरार थीर रावता आनी पवित्र आत्म्याक म्हणटा म्हाका ह्या टायमान सोजमोन आमी उलोवंक जाय आमकां कितें जाय तें. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां कितें जाय तें. सपोज इफ आय हॅव अ प्रॉब्लम इन माय फिजिकल हेल्थ, सिकनस आहा, कितें आहा, my birthright is what? That I am healed. So I have to speak that I am healed. If I am facing any poverty or any financial crisis in my life, Bible says that Jesus became poor on the cross that so that he can make you rich. So my birthright is not to be poor but to be rich. And this richness also not to enjoy myself, to have my pleasure in this world, but for the kingdom of God. So that with that same richness I can help others. or कोणाक मजा की आतां पळय आमकां देव जेन्ना गिरेस्तकायेन बोदता, जेन्ना आमकां सगळे वाटेंनी बरेपण दिता, त्या बरेपणाचो फायदो फकत हांव म्हज्या जिवितान म्हाका जाय तें करपाक एन्जॉय करूंक शकता काय तें बरेपण जे गिरेस्तकाय जावं जी कितें म्हाका देवान दौलत दिल्या, कितें दिलां, हांव दुसऱ्याक आदार दितलें. समजता? जायते फावटी आमकां जेन्ना बरेपण येता, गिरेस्तकाय येता, सगळें येता, आमकां कितें जाय तें सगळें चिंतता. आमकां आमच्या भायर कोण दिसता बाबा आशेता, तांकां कितें जाय, जेवण जाय, न्हेसण जाय, खाण जाय, पिवण जाय, आमकां दिसता. पूण आमकां तें दिसती पडना. आमी कितें म्हणटा, ना म्हजें सगळें कंप्लीट कोत्ता आनी मागीर ताका पावता. दॅट्स नॉट द वे ऑफ गॉड. जायते फावटी आमच्यो गरजो कित्याक लागून आमचो गुन्यांव ना. गुन्यांव म्हणजे कितें, आय कॅनॉट से दॅट म्हजो गुन्यांव तो गुन्यांव म्हणजे कितें, म्हाका उतराची सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार म्हजो फोकस म्हजेरूच आसतलो न्हू. पूण जेन्ना सोजमणी मेवली, मन बदलता पवित्र आत्म्याच्या सांगातान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेन्ना मन बदलता तेन्ना म्हजें डिझायरूच चेंज जाता, म्हजे आवंडेच बदलता. आमचे आवंडे आसता न्हू, आमकां जायते जाणां कितले संवसारी वस्तूचे आवंडे आसता. घर जाय, हें जाय, गाडी जाय, न्हेसण जाय, बरें काम जाय, जॉब जाय आसता आमकां. घडीक आमी एक सर्टन सॅलरी कामाक रावता. कोणीय आमकां येतलो आनी म्हणटलो आगो थिंगा एक वेकन्सी आहा, अमके सॅलरी मातशी हाय, आमी कितें करतली, हें सोडटली आनी थिंगा वयतली. अहें आमचें संवसारी हें आहा न्हू. पूण आमचो आवंडो कितें आहा, जें कितें इनकम जावं कितें हांव काम कोत्ता, कितें कोत्ता, फॉर माय सेल्फ ऑर फॉर अदर्स. जेजू जियेलो कोणा पासत, दुसऱ्या पासत. ते भाशेन आमी देवाचें उतर सोजमोंक जाय. जेन्ना सोजमणी केन्ना येतली, शिकोत जाल्यार सोजमणी येतली न्हू. सोजमणी येयल्या उपरांत देवाचो मोग काल आमी शिकल्या, देवाचो मोग, देवाचे जेजूचे गाये, जेजूचे रोगो, जेजूचे कोपेल माथ्याचेर आमी काल शिकल्या न्हू. पेकोवणेच्या टायमार आमी तें शिकलां. जेन्ना आमकां ही सगळी सोजमणी येयल्या उपरांत आमचो फोकस आनीक आमचेर उरोंक जाता. कोण मेला आमच्या पासत केन्ना ना, फकत जेजू. आमी आतां हो स्क्रिप्चर घेतलेलो पळय 1 कोरिंथियन 3:16. आमी म्हणटा पवित्र म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, देवाचें मंदीर, आनी देवाचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता. आतां हांव वायट क्वेश्चन कितें विचारलेलो हांवें, आमी वायट करता तेन्ना पळयत आत्मो खंय वयता खंय? इट डजंट गो एनीवेर. ही इज इनसायड ऑफ यू बिकॉज इट इज रिटन वन्स एंड फॉर ऑल. इट्स फिनिश्ड. He is inside of you. The only thing is I am not aware of it. Or even though when I became aware of it, and suppose magician कितें घडलें, at the same time the Holy Spirit will remind you, He will convict you. Hey, this is not right according to the word of God. Immediately. केन्ना आमच्या कडेन चूक घडली, आमकां झट करून कळना, तो हें जावंक जायना आसलेलें अशें दिसना. आतां घरान कितें सिट्युएशन टायना जाता, दर माय सुनेचें जाता, दर घोव बायलांचें जाता आनी
हीट मुवमेंट आसता, सारको हिटीर आसता कन्वर्सेशन, तेन्ना आमी झट करून उलोवन वयता न्हू. वी से नो इन द heated argument, we just give back, no? And then after you give back, suddenly you gets that reminder like, I should have not said that. That was really hurting. Did it happen? Happened, brother? It happened, no? We say that in that heated argument, no? Sat करून आमी म्हणून वयता, then you remember, should have not said it. Should have said it in a little lighter way. हे मातशें हेवी जालें, मातशें लागतलें, मातसो टायम लागतलो भायर सरोंक त्या मनशाक. दर आतां गोवान बायलेक म्हणलें, कितें उतरां म्हणलीं, आनी मागीर घोव चिंत्ता आसतलो मनान, इतलें म्हणोंक जायनालें, हें मातशें चड स्ट्रॉंग जालें तिका. आतां ती येन्ना आपणाक फॉरगिव करचें न्हय, 8 दीस उरलें दिसता म्हयनोभर. जावचें ना, म्हयनोभर उरलें दिसता. हें जाता न्हू, केन्नाय जाता. हें कोण आमकां उगडासाक हाडटा जाणा तुमी? इट्स द होली स्पिरीट हू रिमाइंड्स अस. This is place where you went wrong, and now you have to repent and even ask the forgiveness. पूण मागीर आमकां चॉयस आहा. इगो येता आनी म्हणटा नो फॉरगिवनेस, शी डिजर्व दॅट ऑर ही डिजर्व दॅट. सारकें म्हणलां तुवें, इगो म्हणटलो. आतां कित्याक? आतां तूं तर वचून सॉरी म्हणत, ताका दिसतलें तेणेन कितें केलां तें सारकें आनी तुजें रॉंग आसलेलें. बट पळयत आत्मो कितें म्हणटलो? इवन दो शी इज रॉंग ऑर रायट, यू हॅव टू गो एंड से सॉरी बिकॉज द वर्ड्स वीच यू सेड वॉज नॉट रायट. That is the conviction of the Holy Spirit. He will correct you means he will keep you humble because पळयत आत्म्यांक झगडी नाका. समजता? झगडी जालेली नाका. मोग वयता थिंगा मोग. आमकां रोमन्स 5:5 कितें म्हणटा? देवान पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या काळजान आपणाचो मोग वतयला. इल्लो असो दिला. पोरींग म्हणजे कितें? पोड वतयला. वतयता ताका लिमीट आहा ना. रोमन्स 5:5. ओके, we'll read that. And hope, make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. देवाचो मोग आमच्या काळजान देवान वतयला पवित्र आत्म्याच्या सांगाता, जो पवित्र आत्मो देवान आमकां दिला पळय ताच्या वरवीं. समजता? सो आतां देवान तर काळजान इतलो मोग वतयला, म्हाका आनी शेजाऱ्यांचेर रागार जावपाक जाता? आतां म्हाका आयज सोजमणी मेवली धरया, केन्ना आमी आयकलेलें रोमन्स 5:5 आमच्या काळजान मोग वतयला, अनलिमिटेड कावंट स्टॉप ना तेका, वतयला भरपूर मेजरान. कळ्ळें? समजता? सो इतलो तर काळजान मोग वतयला, म्हज्यान आनीक रागार जावं येता? कोणें कितेंय म्हणो रागार जावंक जायना. तुमी जाणा एक डोर मॅट कहें आसता पळय, कोणीय येतात पांय पुसतात वयता, तें डोर मॅट रोडटा, चड जाली माती, चड जालो चिकोल, नाका पुरो आतां वचून सायडीक बसता म्हणटा तें डोर मॅट ना, तें थी आसता दीस आनी रात. आसो ना? ते भाशेन आमचें जिवीत आमी जावंक जाय. जितली खालती रावतली तितलो देव आमकां उबारतलो. गॉड रेज द हंबल. येस, ते भाशेन आमी जिवंक जाय. जेजूचेर कोश्ट आयले, संकोश्ट आयले, इतलो अपमान सगल्या लोकांनी ताजो केलो. शिसांनी पासून ताका निमाण्या वखदार पाठ करून ते गेले आपणाचो जीव राखपाक. 3 वर्सां ताच्या बारी भोंवले, कितल्यो मिलाग्रो तांच्यांनी पळयल्यो. निमाण्या वखदार कितें जालें? मरणांक भियोन ते पासून लिपले. सारकें? पूण जेजून एक उतर काडलें, रागार जालो, कितें म्हणलें, आनी आज जेजू म्हणटा एफिशियन्स 5:1 इट सेज दॅट वी हॅव टू बी द इमिटेटर्स ऑफ गॉड. सो आमी तेच भाशेन आमी ताका इमिटेट करूंक जाय जाल्यार आमी कितली खालती आमकां रावची पडटली ती पळय, देवाच्या उतरार आमी चलता जाल्यार. बिकॉज प्रायड एंड गॉड्स वर्ड डजंट गो टुगेदर. The more you put yourself, you remain humble, the more God will raise you higher and higher and higher and higher. And you will see the glory to glory to glory to glory. Sazmata? Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Okay, we'll end up this session here. One sister is come, she'll continue till the lunch, okay? Shall we all close eyes?
Father, we thank you, we praise you for this wonderful session, O Lord. Thank you, Lord, for gathering us together over here in your name. Lord Jesus, we believe that when 2 or 3 are gathered in your name, you are there in our midst. Holy Spirit, we thank you, we praise you. We experience your presence, Lord, in this place. Thank you, Father, for your love, for your compassion. Thank you for Jesus, your only Son you gave for us, O Lord. As we study your word, Lord, thank you for touching our heart. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. You all can take 5 minutes.